प्रितीच्या बाबा भयणीनो, इन 1990s म्हाका एके अमेरिकेचे ऑरेगन म्हणटात ते स्टेटीन थंयच्या बिस्मान काम करूंक धाडलो. ते इगोर्जेंत सुमार वरसभर पाद्री नाचलो. दुयेंत जालो आनी पाद्री घरा गेलो. बरो जावंक ना ताचे लागीं आनी दुसरो पाद्री ते इगोर्जेंत धाडूंक बिस्मान कोडे आसूंक ना. देखून जाणटे खंय खंयसान पाद्रींक हाडटाले मिस करपाक. असले इगोर्जेंत म्हाका धाडलो आनी थंय हांव येता म्हूण ते इगोर्जेंत काम करपाक. लोक चड हॅप्पी जालो आनी म्हाका येवकार दिवंक फिरगोजकारां जायतीं एकठांय जालीं. आनी थंय हांव काम करूंक लागलो तेन्ना थंयच्या पॅरिशरांनी फिरगोजकारांनी म्हाका अशें सांगलें, एक वस्तोरी जी इगोर्जेंत उमेदीन वावुरताली ती सीक आसा, पिडेंत आसा, तिका कॅन्सर जाला आनी ती नर्सींग होमांत आसा. आनी तुका जाता जाल्यार तुका आमी व्हरता, तूं येवशी आमचे बराबर तिका एक बॅट दिवंक. हांवें म्हणलें व्हडले कुशेन. आनी सांगलेले टायमार ती आपलो कार घेवन म्हाका व्हरोंक आयली. हांव चिंततालो हे वस्तोरेक कॅन्सर जाला एन्ड लास्ट स्टेज मरणाचे तोंडीर आसा. सारकी निराशी जाल्ली आसतली घोडे अशें म्हज्या मनांत दिसलें. पूण जेन्ना जे नर्सींग घरांत ही वस्तोरी आसली, ती आसले त्या रुमांत भितर सरलीं जाल्यार आस्ते तोंडान तिणें म्हाका येवकार दिलो. तिका हे फिरगोजकारांनी सांगलोलें, आमचे इगोर्जेंत नवो पाद्री येयला, ताका आमी तुजेशी घेवन येता. सो शी वॉज वेल प्रिपेर्ड टू रिसीव मी. शी वॉज बीमिंग वीथ जॉय, सारकी हॅप्पी. म्हाका पाद्री जाल्यार 42 वर्सां जालीं. मरणाचे तोंडीर आसलोल्या जायत्या लोकांक हांवें भेट दिल्या, पूण मरोंक तयार आसा, मरणाचे तोंडीर आपूण आसा म्हूण जाणा, मोत्तली म्हूण आपूण जाणा, पूण इतली हॅप्पी वस्तोरी मनीस म्हज्या जिवितांत केन्नाच मेळूंक ना. शी वॉज जस्ट जॉय एंड बीमिंग वीथ जॉय, सारकी हॅप्पी, मोरूंक हॅप्पी. शी वॉज हॅप्पी टू डाय. आनी तिणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर आय एम रेडी टू गो. फादर, हांव वचपाक ह्या संवसारांतली हांव मरूंक तयार आसा. आनी ही वस्तोरी आपले पिडेंत शी वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन वॉट हेवन इज. स्वर्ग म्हणल्यार कितें त्या स्वर्गाचेर ती नियाळ कोत्ताली आनी ह्या स्वर्गांत भितर सरूंक ती आशेताली. आनी 2-3 दिसांनी मागीर ती मेली. पूण हांव सांगूंक सोदतां, दिस वुमन वॉज बीमिंग वीथ जॉय, वॉज सो हॅप्पी टू डाय एंड टू गो टू हेवन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी फेस्त कोत्ता जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचें. The entry of Jesus into heaven, the ascension. आमची दोतोन सोतमांत आमी म्हणटा, सोतमांत आमकां सांगतात जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत स्वर्गार चडलो. 40 दीस लोकां मदीं भोंवलो आनी उपरांत स्वर्गार गेलो. कितें कोत्ता स्वर्गार? खंय आसा स्वर्गार? आमची सोतमांतां सांगतात जीसस इज सीटेड ऑन द रायट हँड ऑफ गॉड द फादर. जेजू देवा बापाच्या उजव्या हाताक बसला. मिनींग कितें? उजव्या हाताक बसला
It is a symbolic language. ताचो अर्थ कितें? That means Jesus is given a honorable place. मोहिमेचो जागो, व्हडलो जागो स्वर्गार दिला. कितें कोत्ता थंय जेजू बसोन? बेश्टोच आसा आयडल? He is interceding continuously. मागोत आसा जे स्वर्गार जे कालवारच्या दोंगरार ताणें मागणें सुरू केलो न्ही. बापा तांकां भोगोस ती कितें करतात ती नकळत. So he is pleading with God the Father. जेजू मागता, दीस रात मागता, बापा संवसारांतल्या मनशांक भोगोस. हांवें तांचे पासत जीव दिला, हांवें तांचे पासत रगत दिलां. तांकां साल्वार कोर, तांकां स्वर्ग फावो कोर. So Jesus is the interceder. He is interceding for us. He is praying for us all the time, seated at the right hand of God the Father. बापाच्या उजव्या बसून आमचे पासत मागता. प्रितीच्या भावा म्हणिनो, आयज आमी फेस्त कोत्ता स्वर्गार गेला कोण तो? तोच तो देवाचो पूत संवसारांत येयलोलो तो, दुसरो न्हय. स्वर्गांतावन संवसारांत येयलोलो. तुमकां टायम मेळटा तेन्ना बरे भशेन घरा कडेन St. Paul's letter to the Philippians chapter 2 बरे भशेन वाचात. सा पावलुची चीट फिलिपकारांक बरयलोली दुसरो आवेसवर बरे भशेन वाचात. ह्या आवेसवराचें नांव इन ग्रीक भाशेन केनोसिस. जी दोतोन थंय आसा ताका म्हणटात ग्रीक भाशेन, जी कोण स्टडीज कोत्तात द स्क्रिप्चर्स, द बायबल, ती जाणात. ताका म्हणटात केनोसिस. द ग्रीक वर्ड केनोसिस मीन्स एम्प्टींग. जेजून आपणाकूच रितो केलो. देवाच्या पुतान he emptied himself. He was enjoying all the glory of God. देव तो देवाचे सगळे तो भोगतालो, पूण तें सोडून दिवन संवसारांत आयलो, मनीस जालो. कुर्सार मरोपर्यंत खालतो जालो, देखून ताका देवान उंच उबारलो. सो तोच जेजू जो आमचे पासत मेला, तो आतां स्वर्गार गेला. बाबा म्हणिनो, ही दोतोन ही थियोलॉजी समजून घेवया. पळय, मनशान पातक केले. मनीस खोल खोल खोणांत पडलो, खोल खोल खोणांत, आनी सगळेच पडले. There is not a single person who has not entered into that rot of sin. In Adam, all of us have fallen deep down. उठूंक जायना, चड खोल तें पातकाचें खोंड. आनी हे चिखलांत आमी लोळटालीं तेन्ना आमकां तांतले खोणांतले साल्वार करपाक there is no human being. एकूय मनीस ना आमकां वयर काडपाक. असल्या वेळार देव बाप म्हणटा, कोण म्हजो संदेशकार जायत, म्हजे पोरजेक कोण सोडयत? तेन्ना देवाचो पूत म्हणटा, ओ पळय हांव आसां, म्हाका धाड. हियर एम आय, सेंड मी. मनशाक सोडूंक म्हाका धाड. मनशां कडेन सोडूंक जायना, म्हाका धाड. पूण पळय, सी द रिजन एंड अंडरस्टँडिंग. मनशान पातक केला जाल्यार ह्या पातकाचें फारीकपण मनशानूच दिवंक जाय. पूण एकूय मनीस हें फारीकपण दिवंक ना तेन्ना देवूच मनीस जाता. आनी देव मनीस जाता आनी मनशान केल्ल्या पातकाचें फारीकपण आपूण दिता. आनी जेजून दिलें आनी आयज स्वर्गार गेला. सो इट इज अ फिस्ट ऑफ जॉय. कुशालकायेचें फेस्त तें. जेजू स्वर्गार गेला. कुशालकाय न्हू जेजू गेला म्हूण. कुशालकाय तुका आनी म्हाका. आमी स्वर्गार वेतले हांव. आमकां स्वर्गार एक व्हडलो जागो तयार करून दवरला. सो ऑल ऑफ अस वी आर कॉल्ड टू गो टू हेवन. आवर वोकेशन इज टू गो टू हेवन. स्वर्गीचें राज एन्जॉय करपाक हें आमकां आपयल्यांत. तर हें फेस्त आयज कोत्ता हांव तें जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची. दी एंट्री ऑफ जीसस इन टू हेवन इज
future entry of yours and ours. आमची जोण एकल्याची स्वर्गार. So ते फेस्त तुझे आणि मोजे फेस्त. So this feast is the feast of joy and the feast of hope. बरवासो की एका दिसाक तू आणि हांव स्वर्गार पावतली. So on one side, this feast is the feast of joy, and the other side, this feast is the feast of hope. बरवासो प्रितीच्या भावा भयणीनो, स्वर्गार जेजू गेला ताणे आनीक एक कितें वयलां. संवसारांत ताण कितें वयलां जेजून स्वर्गार. कितें तें? कितें तें चिंतात? वॉट इज इट? तो येताना ताणें हाडूंक ना, पूण वयताना वयलां कितें घेवन गेला स्वर्गार. तो संवसारांत येताना ही केम एज गॉड. मनीसपण घेतलें, गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो, सायबीणमाच्या कुसव्यान कूड घेतली मनशाची, आनी आतां वयताना मनीसपण स्वर्गार वयलां. येताना he brought his divinity, but now while returning back to heaven, his divinity and humanity also has made entry into heaven. So this is second joy, that humanity has already made it to heaven in Jesus. जेजू उदेशी आमचे मनीसपण स्वर्गार पावले, तरी खुशालकायेची खबर. कितेंच गुड न्यूज तर आसा, आमी हॅपी जाता. तुमच्या गांवांत 2 जाण बिस्म साहेब जाल्ले आसात. बिशप तेओदोर मास्कारेनस आनी बिशप सेबास्टियान मास्कारेनस. तुमकां कितली खुशालकाय न्हय. 2 तुमचे गांवचे पूत येदे व्हडले जाग्यार पावले. सो इट इज अ जॉय. सो ताच्याहून उदीक आमकां खुशालकाय की आमची ह्युमॅनिटी, आमचे मनीसपण स्वर्गार पावलां, जेजून स्वर्गार वयलां. सो दिस टुडेज फीस्ट इज अ फीस्ट ऑफ सच अ वंडरफुल जॉय that humanity has already entered into heaven in the person of Jesus. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक हॅपी जावया जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाच्या फेस्ता दिसाक. आनी जेजू आमचे पासत मागता. ही इज आवर इंटरसेसर par excellence. ताचे असलो आनी इंटरसेसर आमचे पासत मागता तसलो ना. The prayer that he began on Calvary, बापा तांकां बोगोस. The prayer continues and will continue till the end of the world. बापा संवसारांतले मनशा पातक्यांक बोगोस सगल्यांक तांकां स्वर्गार पावय.